इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. हो आसा सेवक म्हाजो, हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें विचून काडलोलो संतोष म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक खरी नीट हाडूंक म्हज्या आत्म्यान भरलोलो. बोब मारून तो आड्डोना आपलो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बॅट मोडिना, मिनमिनती वाट पाळयना. खरे नितीची राजवट विस्वाशीपणान हाडटा. खरी नीत प्रितुमेचेर स्थापसोर तो हालचो ना. चेपन दामन उठचो ना. ताच्या दोन शास्त्र्याची वाट दीप जुवे पळयत आसात. ज्या देवान मळोब रचला आनी विस्तारून दवरला, जाणे प्रितूम आकारल्या वनस्पती उपजल्ल्या, जाणे पृथ्वीर रावतल्या सोर मनशांक जीव प्राण दिला आनी तिचेर फिरतल्या सोर प्राण्यांक जिवे केल्यात, तो सर्वेस्पोर हें सांगता. नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें धरला. तुका हांवेंच आकारला कुड्ड्यांचे दोळे उगडूंक, कोयदी गुलाम जालोल्यांक बोनखणींतली सुटका दिवंक, काळके खणींत बसलोल्यांक काळोखांतली भायर काडूंक, म्हजे पोज्जेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सभाव जातलो. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाच्याच मुखार हांव कांपना. सबाब, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. जेन्ना नोश्टे मनीस बोळ करून म्हजे आंग मास गिळूंक सोदतात, तेन्ना म्हजेर आड येतात तोच. म्हजे दुस्मान आडोळटात आनी आपटोन पडटात. सबाब, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. केदी लस्करां म्हजे मुखार उबी रावूं, म्हजें काळीज गोठ रावतलें. झूज लढाई म्हजेर उपरासल्यात पर्यान थीर आसतलो म्हजो आत्मो. सबाब, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पोराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. थीर राव, काळीज गोठ धर आनी सर्वेस्पोराचेर पातयेवन राव. सबाब, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. उद्गार. नोमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आमा पातक्यांची दया करताय. जुआंव परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पास्कांचे परबेक 6 दीस आसात म्हणल्यार जेजू बेतायनेक आयलो. ताणें मेलेल्यांतलो जिवंत केलोलो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका जेवण केलेलें. मारिया परामोस करताली आनी ताचे सांगाती जेवणाक बसलेल्या मोदें लाजार आसलो. ओचोड जोता मानशेचें चड मोलाचें एक रातभर परमोळीत तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले. आनी तेलाचे धमधमीत परमोळान घर भरलें. तेन्ना ताच्या शिसा मदल्या एकल्यान ताचो घात घेतलोलो आसलो त्या जुदास इस्करियोतान म्हणलें, हें तेल 300 रुपयाक विकून ते दुडू दुर्बळांक दिव नजो आसले. ताका दुर्बळांचें पडलोलें म्हणूय, पूण तो चोर आसलो देखून
ताणें तशें म्हणलें. ताचे लागीं पांगोटीची गांठ आसताली देखून तातूंत घालताले तें तो आपणाक काडी. जेजून म्हणलें, तिका किमार करूं नाकात. म्हाका पुरावपाचे दिसाक तिणें हो परामळ सांबाळचो आसलो. दुबळीं सदांच तुमचे मोदें आसात, पूण हांव तुमचे मोदें सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हूण जुदेव लोकांतले जायते जाणांक कळ्ळें, म्हणटूच ती थंय आयली. जेजूचे पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेलेल्यांतलो जिवंत केलेल्या लाजाराकूय पळोवंक. म्हणून मुखेल याजनिकांनी लाजाराकूय जिवेशी मारचो म्हूण थारायलें, कित्याक ताका लागून जुदेव लोकांतलीं जायतीं जाणां तांकां सोडून जेजूचेर विश्वास ठेवतालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जायते धर्मशास्त्री शिकोवपी इजायास हे आदल्या करारांतल्या पुस्तकाक 5वें शुभ वर्तमान म्हूण नांव दितात, कित्याक हो प्रवादी जेजू विशीं जायतें बाकीत करता. आयचे पयलें वाचप सोडवणाऱ्याचें कार्य कितें. तो कुड्ड्यांक नव्यान पळोवचें करतलो आनी कोयद्यांक आनी काळोखांत जियेतल्यांक सुटका दितलो. आयचे शुभ वर्तमानान बेतायना गांवांत एका ल्हान घराब्यांत मारिया नांवाची अस्तुरी एक चड मोलाचो परामळ घेवन येता आनी जेजूचे पांय मागता. हीच ती मागदालानाची मारिया अस्तुरी जी उपरांत जेजूची कुडीक पुरोमळीत तेल घेवन समाधीशी वेता ताची मेळोली कूड मागूंक. मारिया आपल्या जिवितांत घुस्पलोली आनी ह्याच खातीर पातकांक जियेताली. पूण एका दिसा पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन सितीदान येता आनी जेजू सगळें वेता आनी आपली पातकां रोडटा. जेजू सोगलीं तिची पातकां बक्षिता आनी ते मेरेन तावन ती आपल्या जिवितांत एक टर्न घेता. तीच मारिया आनीक एक पावट तशेंच करता. एक चोडा वालोराच्या परामळ घेवन जेजूचे पांय मागूंक येता. उपरांत जेजू जुदासाच्या तिकेक असो जबाब दिता, आसून दी तिका, म्हजे निकीपिणेच्या दिसाक तिका हो परामळ सांबाळून दी. हें जेजू बरे भाशेन जाणा आसलो की मारिया जेजूची कूड फोंडांत घालतोच ती मागूंक वेतोली म्हूण. ही अस्तोरी मारिया एक बरो नमुनो आमकां ह्या पवित्र सातोळ्यांत. जे परी तिका ओत्मीक पेकोवणी मेळ्ळी आनी तिचे जिवितांत नवसोरणी जाली, तशेंच आमच्या जिवितांत आमच्या पातकांचें बोगसणें मागून आमच्या जिवितांत टर्न मारून आमी नवसोरणी जावया.